मोगाच्या भयणी भावानो, आयज आमी सुवर्तमान आयकलां तें कालच्या सुवर्तमानाचो फुडलो भाग. जेजू आनी निकोदेमा मदें जाता तो भासाभास हाचो फुडलो भाग आमी आयकला. आनी आजूय जेजू आमकां तेंच सांगता, पवित्र आत्म्यांतावन जोल्म घेवंक, आत्म्यांतावन जोल्म घेवंक हाचे विशीं तो उलयता. आनी हाचो अर्थ आमी काल आयकला. आमी आमच्या जिवितांत आत्म्यांतावन ओत्मीक नवसोरणी, ओत्मीक बदलप, ओत्मीक परिवर्तन जावंक जाय म्हूण आमी आयकलां. आनी जेन्ना तें ओत्मीक परिवर्तन आमच्या जिवितांत जाता तेन्ना आमी देवा लागीं येवंक पावतात. देवा लागीं आमी गोठ सोंबून जोडूंक पावतात. आनी असलोच ओत्मीक परिवर्तन, असलेंच ओत्मीक बदलप आमी आज पयल्या वाचपांत पळयता. हाच्या पयल्या वाचपांत कितें जाता, पयलीं क्रिस्तांव आत्म्याच्या मार्गदर्शनान एके भाशेन एक कुटूंब कशीं भोंवतालीं, एक कुटूंब कशीं रावतालीं, भावार्थान मोगान तीं भोंवतालीं. कोणाकूच तांचे मदें कसलीच गरज आसोंक ना, कित्याक तीं एकामेकाचो सांबाळ करतालीं. एकामेकाक आपणा लागीं आसा तितलें वांटून एकामेकाची काळजी घेतालीं. आनी अशे तरेन तीं उदार मनाची, उदार काळजाची आसलीं. आनी हाका लागून जायतीं दुसरीं लोक जीं क्रिस्ती नासलोलीं तीं बावतीज घेवंक ना, तीं बावतीज घेवंक पावलीं, देवाक मानूंक पावलीं. आनी ह्या कुटुंबाक तांच्या कुटुंबाचे वांगडी जावंक पावलीं. आनी अशे तरेन देवाचे कृपेन आनी पवित्र आत्म्याच्या बोडान तो कुटूंब वाडत गेलो. आज आमी ह्याच कुटुंबाचे वांगडी, त्या क्रिस्त कुटुंबाच्या वांगडी आमी. तर म्हज्या भाव भयणींनो, आमी म्हणटात आमी पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां, तो तें आमच्या वागणुकेंत, तें आमच्या जिवितांत दिसूंक जाय. तें ओत्मीक नवसोरणी, ती ओत्मीक बदलप आमच्या जिवितांत दिसूंक जाय. आमी घोडे म्हणटलीं, तर हांव मिसाक वेतां, देवाचेर विस्वास दवरतां, दर दिसा मागणें करतां. पूण इतलें पुरो न्हू भाव भयणींनो. आमी आमच्या जिवितांत तें ओत्मीक बदलप आनी ओत्मीक परिवर्तन आमच्या वागणुकेन दिसूंक जाय. आमी त्या पयल्या क्रिस्तांवां भाशेन उदार मनाची मनशां, उदार काळजाची मनशां जावंक जाय. आनी आमी कशीं जावंक जाता उदार मनाची मनशां? थोडीं म्हणटलीं उदार मनाचे मनशां म्हणप आमी दुसऱ्यांक एके भाशेन पयशांचो आदार करप, तांकां कोणाक गरजेवंतांत आसा सांपडल्यांत तांकां पयशे दिवप. पूण तितलेंच न्हू भाव भयणींनो. आयज काल आमी पळयता, जायते फामिलींत जायतीं लोक एकसुरीं जियेतात, जायतीं जाणटीं एकसुरीं आसात, जायतीं तरणाटीं वायट रस्त्यार पावल्यांत, जायतीं जाणां एके भाशेन बोरवोसो सोडून तांच्या जिविताचो ओठ तांकां खबर ना, जायतीं देवा लागीं देवा सोडशिल्लीं पयस गेल्यांत. असल्या मनशां सवें आमी एके भाशेन उदार मनाची जावया, आमचो वेळ तांकां दिवया. खंयसर जाणटीं आसा, खंय एकसुरी जियेताय, तांकां भेट करुया, तांकां एके भाशेन तांच्या सांगाता बसोन तांचें आयकुया. थोडे वेळ जाता ते भाशेन तांकां आमचो तेंको दिवया. खंय कोणूय वायट रस्त्यार आसा, तरणाटी वायट रस्त्यार आसा जाल्यार तांची निंदा करिनासतना तांकां एके भाशेन बऱ्या मार्गार हाडूंक प्रयत्न करुया. जाता ते भाशेन तांकां आमचो आदार दिवया. खंय कोणूय तरी एके भाशेन आमी जाणो जो भावार्थ ताणें सोडला, भावार्थ देवाचेर विस्वास ना, ताका देवाची जाणवाय दिवया. आमी देवाची भुरगीं म्हणटा, आमी त्या पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां जाल्यार आमी दुसऱ्यांक त्या पवित्र आत्म्याचें बोड, पवित्र आत्म्याची शक्ती अनुभवूंक हाडुया. आनी अशे तरेन आमी आमचो मोग, आमची शांती, आमचो वेळ दुसऱ्यांक दिवन आमी उदार मनाची मनशां जावंक जाता. आनी हेंच आमकां करूंक आयचें पयलीं वाचप आमकां आपयता. अशें केल्यार आमी खऱ्यांनीच पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां जातलीं आनी खरें जेजूचे साक्षीदार जावंक पावतलीं. तर ह्या मिसा भेटेंत ह्या वाचपांचेर आमी नियाळ करतना आमचें जिवीत एकवटान, उदारतायेन आनी दुसऱ्यांचे सेवेत चाकरेन सारूंक आनी अशे तरेन आमी ह्या पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां जावंक पावूंक
ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया.